केरी फोंडेच्या श्रीधर सतरकार हाका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ल्या खातीर माड्डोळ पुलिसांनी पूजा नायकाक अटक केली। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फाटल्या कांय दिसांच्यान पूजा नायक पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्या बंदखणीत आशिल्ली। मात श्रीधर सतरकार हाका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ल्या खातीर शेनवारा पूजा नायकाक माड्डोळ पुलिशेन अटक केली। उपरांत तिका न्यायालयात हाजीर केली। सद्याक न्यायालयान पूजाक 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। बेती वाठारांतल्या मालीम जेटीचेर शेनवारा रातीं 35 ते 40 वर्सां पिरायेच्या एका कामगाराचो खून जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। ह्या कामगाराच्या तकलेर फातर घालून खून केल्ल्याचें कळटा। देखून पर्वरी पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। मायनिंग परिणाम वाठार उणो करपाचो प्रस्ताव म्हळ्यार जनतेची दिशाभूल करपाचो यत्न आनी खण पिडेस्तांचेर अन्याय करपी आसा, अशें मत पर्यावरण अभ्यासकांनी उक्तायलां। गोंयासारक्या ल्हान राज्यांत ह्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी जाली जाल्यार ताचो कांयच फायदो जावचो ना। वयल्यान मायनिंग वाठारांत समस्या वाडटल्यो असो भंय पर्यावरण अभ्यासकांक आसा। शिवोले सेंट एंथनी चर्ची लागसार शेनवारा राती हिट अँड रन जालो। नेटान आयिल्ल्या विदेशी पर्यटकान एकले थळाव्याक धपको दिवन पळ काडलो। ह्या अपघातांत थळाव्या नागरिकाक बरोच मार लागला। उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत भरती केला। पुलिशेन घडणूक थळाचो पंचनामो केलो। अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या विदेशी पर्यटकाचो पुलीस सोद घेतात। माशेल बाजारांत पार्क केल्ली स्कूटर चोरून व्हरपी दिल बहादूर महातो ह्या नेपाळी चोराक माड्डोळ पुलिशेन अटक केली। ह्या प्रकरणात खानोळेच्या श्याम नायक हाणें आपले स्कूटर चोरयेक गेल्ल्याची माड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली। उपरांत पुलिसांनी सोद घेवन चोराक अटक केली। बाटले पेडण्याक घरांत घुसून एका बायलेचेर कोयतेन हल्लो केलो।
बायलेच्या गळ्यांत आशिल्ले 1.20 लाखांचे मंगळसूत्र चोरान फारायल्ले। ह्या प्रकरणात संबंधितान पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत पेडणे पुलिशेन महाराष्ट्राच्या रुपेश कांबळी ह्या दादल्याक अटक केली। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। बेंगलोर बेकरेच्या बुरशेपणाक लागून साळविल्ल्या बोरीमळ केपेच्या थळाव्या लोकांनी निमाणे कडेन ही बेकरी बंद केली। बेकरीत बुरशेपणा जाता, बेकरी निवळ दवरात हे कितलेशेच फावट सांगून जाले, पूण बेकरीच्या धनयान काना मनार घेतले ना। ताका लागून निमाणे कडेन बेकरी बंद केल्ल्याचे थळावे सांगतात। बेकरेंतली ही बुरशेपणा फोडिल्ल्या तांतयांच्यो कोच्यो ट्रेनी तश्योच आसात। वयर मुसा भोंवतना दिश्टी पडटात। बेसिनाचे कुशीकूय बुरशेपणा आसात। मदींच कामगार न्हिदिल्ले दिश्टी पडटात। कुडीच्या चारूय कोनशांनी कोयराच्यो राशी साचल्यात। दिवचले पॅनक्रियाटीक कॅन्सराचो पयलो दुयेंती मेळ्ळा, अशी माहिती नोडल अधिकारी दोतोर जगदीश काकोडकार हांणी दिल्या। कॅन्सर स्क्रीनिंग मोहिमे खाला केल्ले तपासणे वेळार हो दुयेंती मेळिल्ल्याचें कळटा। गोंयांत कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसात। कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सरा विशीं जागृताय तशेंच तपासणी करप चालू आसा। ह्याच मोहिमे खाला दिवचले पॅनक्रियाटीक कॅन्सराचो पयलो दुयेंती मेळ्ळो, अशी माहिती कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पेनाचो नोडल अधिकारी दोतोर जगदीश काकोडकार हांणी दिल्या। तशेंच ज्या लोकां मदीं पयल्या स्टेजीचो कॅन्सर सांपडला तांचेर उपचार सुरू आसात। तशेंच कॅन्सर सांपडिल्ल्या दुयेंतींक जीएमसीत फुकट उपचार दितले, अशेंय ह्या वेळार दोतोर जगदीश काकोडकार हांणी स्पश्ट केलां। शिवसेना आणि भारतीय कामगार सेना हांच्यांनी भाजप सरकाराच्या विरोधात आयतारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली। फाटल्या 3 वर्सां पयलीं गोंयच्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी एस्मा नांवाचो कायदो लागू केल्लो, मात आतां ह्या एस्मा कायद्याचो कालावधी वाडयला। हो कायदो फाटीं घेवचो अशी मागणी कामगारांनी केली। तशेंच मागणी पुराय जावना जाल्यार महाराष्ट्राच्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा विरोधात अभियान सुरू करतले, अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। काणकोण तालुक्यातल्या पोस्ट ऑफिसात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या। लोकांक वरांची वरां आपल्या कामा खातीर लायनीन रावचें पडटा। तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांकूय त्रास जाता। काणकोणा एकूच पोस्ट ऑफिस आशिल्ल्यान कामाचो भार चड आसता। ताका लागून आनीक कर्मचाऱ्यांची गरज आसा अशें पोस्ट मास्टरान सांगलें। तशेंच जाता तितल्या बेगीन पोस्ट ऑफिसात कर्मचाऱ्यांक भरती करची अशी मागणी लोकांनी केल्या।
आयतारा बायणा दर्यावेळेर उदका खेळांनी वांटेकार जाल्लो पर्यटक संजय श्रीनिवास हाका उदकांत बुडून मरण आयलें. उपरांत पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यांत गोंयचो पर्यटन हंगाम सुरू जाता. परदेशांतल्यान येवपी पर्यटक गोंयच्या दर्यादेगांचेर गर्दी करतात. बेंगलोरांत रावपी संजय श्रीनिवास पिराय 32 बायलेक आनी भुरग्यांक घेवन गोंयांत आयिल्लो. आयतारा श्रीनिवासाची फॅमिली उदका खेळा खातीर बायणा दर्यादेगेर आयिल्ली. पॅराग्लायडिंग केले उपरांत श्रीनिवास स्कुबा डायव्हिंग करपाक गेलो. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान मातये भरवण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडे मातये भरवण केले. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान मातये भरवण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ह्या विशींचो आदेश मेळ्ळ्या उपरांत तांणी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडे मातये भरवण केले. वर्साचे फक्त 3 ते 4 म्हयने आपल्या पोटा खातीर वावुरपी ह्या गाडेकारांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. पंजाब लाहोर हांगा धुकें आनी धुंवर दोनूय एकठांय जावन बरेच प्रमाणात हवा प्रदूषण जाल्ल्याचें दिसून आयलां. हाका लागून थंयच्यान यो वच करप्यांक कितेंच दिश्टी पडना जालें. तशेंच जाणट्यांक ह्या वासाक लागून स्वास घेवपाक लेगीत त्रास जालो. आयतारा जपानच्या नौदळाच्या बोटीक उजो लागिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ह्या घडणुकेत एकल्याक धुंवराच्या वासान त्रास जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत दाखल केलो. तशेंच एकलो बेपत्ता जाल्ल्याचें कळटा. उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना. फुडलो तपास सुरू आसा. सोशल मिडियाचेर गोंयची बाली, थायलंड आनी श्रीलंके वांगडा तुळा करून बदनामी करप्यांक कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन उजरावन काडल्या. गोंयची बदनामी करपाचो तांकां कसलोच अधिकार ना. देखून तांचेर केशी दाखल करपाची गरज आशिल्ल्याचें मायकल म्हणटा. बाली, थायलंड आनी श्रीलंकेच्या पर्यटनाकडेन आमी गोंयची तुळा करपाकूच शकना. कांय विशय आसात ते सुटावे जावपाकूच जाय. अशें आसलें तरी गोंयची बदनामी करपाचो कोणाकूच अधिकार ना अशें आमदार मायकल लोबो सांगता.
मडगाव नगरपालिकेन सुरू केल्ली नोकर भरती प्रक्रिया रद्द करची आणि गो लोकसेवा आयोगावरवीं नोकर भरती प्रक्रिया सुरू करची अशी मागणी युवा फुडारी प्रभव नायक हांणी केली। हे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां पत्र धाडलां अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर गोंय पुलिशेन पुराय गोंयांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली। हे मोहिमे अंतर्गत ह्या वर्सा उत्तर गोंयांत वट्ट 1 लाख जाल्यार दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 75,887 जाणांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन पुराय केलां। हे मोहिमे अंतर्गत भाड्याचे कुडीक रावपी बिगर गोंयकारांची पुलिशेन तपासणी केल्या। हालीसराक फटवणूक करून पैसे लुटपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा। मुंबय पुलिसांनी एकल्याक फटीची येवजणेची हायस दाखोवन एकल्या मुंबयच्या बिझनेसमॅना कडल्यान पैसे लुटपी एकल्याक अटक केल्या। ह्या प्रकरणात एकल्याक अटक केल्या तर तशेंच हातूंत घुसपिल्ल्या गुजरातच्या कांय जाण तांकांय अटक केल्ली आसा। करंजाळे गार्डनाची सामकी अवतिकाय जाल्या। गार्डनाची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान भितर आशिल्ले झोपाळे, बांक तशेंच हेर वस्तू मोडल्यात। तेन्ना सरकारान ह्या गार्डनाचें परतून सोबितीकरण करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हे करंजाळेचें गार्डन एका वेळार सुंदर अशें गार्डन आशिल्लें, मात आतां ताची बाबत स्थिती जाल्या। सांग्या वाठारांतली आदली नगरपालिकेची इमारत सामकी बिकट स्थितींत आसा। सोमारा ही इमारत मातये बरवण करपाचो आदेश दिला, मात ह्या इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केला। इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकानदारान केल्या।
कुट्टेरे मतदारसंघातल्या इबाड रस्त्यांक लागून थोडे लोक आपली बदनामी करपाचो यत्न करतात. तशेंच कुट्टेरेच्या थळाव्यामदीं गैरसमज निर्माण करपाचो यत्न सुरू आसा. मात डिसेंबर मेरेन सगळे रस्ते दुरुस्त आनी हॉट मिक्सिंगाचें काम पुराय जातलें अशें कुट्टरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता. तशेंच गॅस एजन्सी आनी वीज खात्याक नोव्हेंबर मेरेन काम पुराय करपाची मागणी केल्या अशी माहिती रेजिनाल्ड हांणी ह्या वेळार दिल्या. फाटली 2 वर्सां जालीं शिगांवच्या पंप हावजाच्या शटराची अवतिकाय जाल्ली आसा. हे शटर बंद लेगीत जाय नाशिल्ल्यान भितर आशिल्ल्यो वस्तू चोरयेक वचपाची शक्यताय आसा. हे विशीं थळाव्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्याक लेगीत कळीत केल्लें, पूण कोणेच दखल घेतिल्ली ना. वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी हाची दखल घेवन बेगोबेग शटराची दुरुस्ती करची म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. मये पंचायत वाठारांत रस्त्यांचेर भोंवपी हेडग्या गोरवांक धरतले अशी शिटकावणी मये पंचायतीन दिवन लेगीत अजूनय प्रत्यक्ष कारवाय सुरू जावंक ना. रस्त्यांचेर भोंवपी हेडग्या गोरवां आड कारवाय केन्ना हातान घेतले असो प्रश्न आतां वाहन चालक आनी थळावे लोक उपस्थित करपाक लागल्यात. रातच्या वेळार तर ही गोरवां रस्त्याचेर थपकल मारतात. रस्त्यांचेर भोंवपी आनी थपकल मारपी गोरवांक लागून वाहन चालकांक कसरत करची पडटा. ह्या गोरवांक लागून अपघाताचो धोकोय वाडला. मये वाठारांत भोंवपी ह्या गोरवांनी कांय जाणांचेर हल्ले लेगीत केल्ले आसात. शेल्डे कुडचडेच्या हातमाग फॅक्टरीच्या इमारतीचे अर्धवट बांदकाम 7 वर्सां सावन पुराय जावपाची वाट पळयता. पंचायतीन परवानो दिवन लेगीत बांदकाम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान थळावे फ्युरियोस. 2017 ह्या वर्सा ह्या हातमाग फॅक्टरीची इमारतीच्या बांदकामाक सुरवात जाल्ली. कंत्राट घेतिल्ल्या कंत्राटदारान बांदकाम अर्धवट सोडलें. प्रशासनान लेगीत दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप थळावे करतात. त्या उपरांत नोव्हेंबर 2023 ह्या वर्सा इमारतीच्या बांदकामाचो विस्तार करपा खातीर पंचायतीन बांदकाम परवानो दिवन लेगीत काम अजून मेरेन पुराय जावंक ना म्हणून थळावे फ्युरियोज. शेल्डे वाठारांत आशिल्ल्या तळ्याच्या सरभोंवतणचो वाठार आतां सामकोच दूषित जाला. हेर वाठारांतले लोक येवन कोयर उडयतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. शेल्डे वाठारांत आशिल्ल्या तळ्याचे सरभोंवतणचें सोबितीकरण केल्लो वाठार आतां सामको दूषित जाला. वचत थंय कोयर उडयल्लो पळोवपाक मेळटा. लोकांक बसपा खातीर घाल्ले बांक लेगीत चोरून व्हेल्ल्याचो थळाव्यांचो आरोप आसा.